दिव्यवाणी 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 पवित्र म्हूण लेखतात तें काडन सुन्याक घालिनाकात. तुमची मोतयां दुकरा मुखार उडयनाकात. कित्याक ते आपल्या पांयां पोंदा ती मोस्तितीत आनी पाटी परतोवन तुमकां पापसितीत. देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. होच सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्याच्या उतरांचो. अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरा. कित्याक नासाक व्हरता तो दरवटो रुंद, तो मारोग इस्कळ आनी तांतल्यान पयन करतले पुश्कळ. पूण जिविताक व्हरता तो दरवटो ल्हान, ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच. आयचे सुवार्थेचो सार इतलोच. आमी कितें हेरांतावन अपेक्षितांव तेंच आमी हेरांक करिजे. हेरांतावन आमी कितें अपेक्षितांव? वायट अपेक्षिनांव. हेरांनी आमकां कुमोग करिजे, आमकां शाबासकी पटयजे, होगळसिजे म्हणली आमची आशा. हेरांनी आमकां तिरस्कार करचें, केळकुळां करचें आमकां पसंद ना. हेरांतावन आमी कितें अपेक्षिनांव तें आमी हेरांक करूंक नजो. हेंच उतार हर एकल्यान मोतींत घेतलें तर ह्या संवसारांत देवाचें राज स्थापीत जातलें. जेजूनंत सांगिल्ले प्रमाणे देवाचें राज आमचे भितरच आसा. तें राज आमी हर एकल्यानी सोदून काडूंक आसा. ताचे खातीर वावर आनी सॅक्रिफीस करूंक आसा. आमी मागचेंय तेंच, तुजें राज येवं, तुजी कुशी जावं. तर जेजूचें उतार आमच्या जिविताची बुन्याद जावन घेवया आनी एक बरें कुटुंब आनी बरो संवसार बांदून हाडूंक प्रयत्न करया. आमचे समाजेंत उंचल्या मट्टाक पावुल्ल्या वा साधन केल्ल्या व्यक्ती कडेन संवाद केल्यार तांच्या यशस्वेचें पयन तितलें सुलभायेचें नातलें म्हूण आमकां कळोवन येता. तांच्या यशस्वेची वाट अशीर, अडखळींनी भरिल्ली म्हणून ते सांगतात. हेरांनी चलच्या त्या सामान्य वाटेन ते चलनासतना वावंट काडून प्रगतीचे दिशेन ते चलिल्ले आनी ताचो प्रतिफळ जावन आज उंचल्या मट्टाक पावोवंक तांकां साध्य जालां. आयचे सुवार्थेंत जेजू सांगता, जिविताक व्हरता तो दरवटो ल्हान, ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच. ल्हान दरवट्यांत भितर सरूंक आनी अशीर वाटेन चलचें तितलें सुलभायेचें न्ही. मनीस स्वाभावीक तरान अशीर वाटे प्रास रुंद वाट विंचता. ल्हान दरवट्यांतल्यान भितर सरचें तर आमी बागवाजे आनी जागृतकायेन आसाजे. तितली वावंट काडची कोणे म्हणून अळसायेन रावल्यार जिवितांत कसलेंय करूंक साध्य जावचें ना. वावंट, प्रयत्न, साधन आमच्या जिविताचें धोरण जावं.